एकदम मस्त अशी ना, एकदम मस्त सहजच आम्ही दोघांय मातशी बिघडल्या बाय न्हिदलेले. हांवें व्हिडिओ स्टार्ट करता की जागे जाता. सो आयज आमी आतां सद्याक आसा काणकोण आनी आतां आमी वचपाक भायर सरले सावड्ड्या. गुड इवनिंग जाली रे. हय न्ही 3:45 जाली. ओके. आनी आमी आतां न्ही सावड्ड्याचे आसा पळय ते वचपाक भायर सरला. जशें की तुमकां लास्ट व्हिडिओन आनी तेज्या लास्ट व्हिडिओन हांवें सांगलें पळय न्हू, बरी ना म्हणून. पयलीं बाय बरें ना जालें, मागीर हो बरो ना जालो, हो निवळ्ळो आनी म्हाजेच आळवला आतां 2 दीस जाले. तर आयज सामकी तकली बी जड जाल्या. कालीं तशेंच आशिल्लें, काल मातशें ओके लायक आशिल्लें आनी आयज जें आसा पळय न्हू परत सामकी तकली बी जड जाल्या. सो कांय तशें हें म्हाका काल फोन केल्लो, मागीर म्हणपा लागली यो घरा कडेन अशें म्हणून. कित्याक बाय घरांतलीं कामां हें तें सगळें जायना न्ही. मागीर मातशें बायक लागून तरी उठपाकच पडटा. मातसो रेस्ट बी जो आसा पळय तो जायत ना. हो कितलोय घेवन बसलें न्ही तें मागीर अशें मदीं मदीं पिरी पिरी करपा लागता आनी मागीर सगळें हें जाता. अशें म्हणून म्हणलें चल या अशें म्हणून घरा कडेन. कित्याक हो कितें करपाक गेलो म्हणटकीर तें रडपा लागता. ताका सारको कंप्लीट एक मनीस आसा पळय न्हू तो तेज्या फुड्यान जायच जाय अशें म्हणून. आनी एक्चुली आमकां फाल्यां एक कामूय बीन आसा मडगांव. सो फाल्यां मडगांव वचपाचीच आसा. तर म्हटल्यार हेका चल या अशें म्हणून. आयज मातसो एक हाफ डे आनी फाल्यां सकाळचो हाफ डे मातसो रेस्ट तरी मेळटलो न्ही अशें म्हणून म्हटलें या अशें म्हणून आतां वचपाक भायर सरल्या. 3:45 जाली आतां. बेगीन या म्हटलें घरा कडेन न्हिदता आसलें. तें मातशें ट्रॅवलिंग करून थंय वचून न्हिदता अशें म्हणून. न्हिदपाक अशें रेस्ट घेवपाकच मेळना न्हिदपा म्हटल्यार. तर आतां आमी काणकोण पावल्या. दनपारां जेवण केल्लें, हेका वाडलें, बायेक लायलें. बाय इल्लेशें जेवलें. तेकाय थंडी जाल्या न्ही, तेज्या तोंडाक जे रुचूच ना अशी. सो तें कांय कितले दीस जाले आतां 5-6 दीस जाले न्ही रे. कांय अशें खावपाक बी पळयत ना. हांव जेवलो इल्लेशें आनी हांव जेवलेंच ना. करूच नासलें जेवण. म्हाका शीत बी जें आसा तांदूळ घालूच नाशिल्लें. म्हाका तोंडार रुचूच ना, जेवपाचें मनच ना अशें म्हणून. आतां हांव म्हणपा लागलें कोस्टलान या. खूब टायम बी जाला, खूब दीस बी जाले कोस्टलान वचनाशिल्लें. आनी हांव म्हणपा लागलें या अशें म्हणून कोस्टलान. आतां म्हाका वाटेर पावतकीर भूक बी लागली. सो आतां आमी काणकोण मार्केटान पावल्या. कोस्टलान वता पळयता. म्हाका खोकली मारता. चड त्रास जे आसा पळय म्हाका खोकलेन जाता. सो ताका लागून हांव इल्लीशी च्या जी आसा पळय ती पिता. पळय बाय हांगासर उठ्ठी एवँगान बसले कडेन न्हिदले. दोळे बिळे म्हाजे कितें जाल्या पळय आनी तोंड बी सगळें सुजलां थंडे. पावली काणकोण मार्केटाक. वता आतां कोस्टलान पयलीं म्हटल्यार. खूब तेंपान वयता आमी. तूं गेल्लो रे आमी नासतना ना दिसता न्ही. एक लास्ट टायम बायक तो अण्ण येवन घेवन गेला तितलोच. लास्ट मंथ ते म्हयनो जावन गेलो वचूच ना. चल या वत मारता सारकें. पावली आमी कोस्टलान. बायक उठयल्या. सगळें रेंटा बायक आनी रेंटा कारच आसा. पळया वत पळया भायर बसले ते तकली दोळे उगडपाचे ना. सामकें वत आसा सारकें भायर. ही पावली. वताक लागून धांवूं पडटा सामकें. बायन ऑर्डर दिली हांवें. बाय बसला ऑर्डरी वेट करीत. अरे बाबा 4 जावना अजून. डोसा बी कांय तेजी बरोबर 4 मेळटा डोसा बी. 4:45 ते सो हांवें समोसा समोसा ऑर्डर दिला आनी कॉफी. तकली अशी जड जाल्या तरी म्हाका कॉफी इतली सांगय. फक्त च्या सांगलें कांय नाका. आनी भायर पळयात वत असलें आसा आनी भायर पळोवपाचें नासलें. मदीं दमटी वत येता आनी बेजार येता. वत येता दमटी येता, वत येता दमटी येता. ताका लागून आनी सामकी तकली बी जड जाता. आनी असो जेन्ना वेदर आसता पळय पावस वत अशी दमटी बीन तेन्ना न्ही हो व्हायरल फ्लू जो आसा पळय न्हू तो आसताच आसता. आनी अशी तकली बी जड जावप ह्या टायमार खूब अशें. बायेक लागून बी तेंय बी शिके काडटा आनी खोकपा लागलें. म्हणल्यार आतां हांव शिके काडटा खोकता बीन न्ही. सो आतां तेवूय बी सकाळच्यान मातशें खोकतालें. आतां शिक्यो बी काडपा लागलें. सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तें. नाजाल्यार फाल्यां आमी मडगांव वचपाचीच आसा. फायल बी हाडल्या तेजी हांवें. नाजाल्यार फाल्यां मागीर ताका सोमतें डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडटलें. आनी तांकां कळना न्ही त्रास जाता ते. कित्याक त्या दिसा जेवण बिवण सारकें करना. मातशें रडटा मदीं मदीं अशें चिडचिड करता. नाजाल्यार व्हरतलें फाल्यां डॉक्टरा कडेन. पळोवया कशें कितें तें. सो हे पळयात हांगासर आमी पावल्या पाडी.
जंक्शनार पावपाक केल्या आनी हांगासर न्ही आमी थांबल्या. आतां तुमकां कशें दाखोव, फाटल्यान न्ही हांगासर हें विकपाक रावल्या, अळम्यो ज्यो आसा पळय त्यो विकपाक रावल्या. हें पळय आपूण कॅमेरान कशें घुसता तें, अळम्यो ज्यो आसा पळय त्यो विकपाक रावल्या. तो फाटल्यान आशिल्ले बट ते सगळ्यो फुलेरां फुल्लेल्यो त्यो घेवन आशिल्ल्यो. मागीर थांबूना आमी आनी आतां हांगासर थांबल्या. 2-3 गाडयो थांबल्यो. हेका म्हणल्यार आसा दिसता अळमी अशें म्हणून. पळय गेला हो हाडपाक. कश्यो त्यो बी कांय खबर ना. आसा 2-3 गाडयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो, त्या वाटेन बी लोक थांबला. एकलीच कोण तरी बायर घेवन आसा. सो हेका म्हटलें हाड अशें म्हणून. पळय सवाय आसा जाल्यार घे अशें म्हणून. सवाय आनी म्हणून कितें आसतलें न्ही, 1000 800 रुपयांक 100 तशें आसता न्ही तेंचें तें. पळोवया कशें हाडटा ते. दिसान वत बीत आसा न्ही. पळयात घेवन येवपा लागला. खंय रे, हांव त्या वाटेच्यान दाखयता जाल्यार हो ह्या वाटेच्यान घेवन येयला. हाडले रे? कितले हाडल्यो? 502 हाडले. कितली 100 ना ती, 20-25 बी आसता ती एका पिशवेन. तितले आसता ती. दवर फाटल्यान सकयल दवर खंय वता हातींक घेवन. ना तू दाखयता न्ही म्हणून मागीर घरा कडेन पावतकीर ओपन करून दाखयता. आयज करपा ती न्ही? आतां करपा ती फुल्ल्या ती. थोडीशी आहा गो ती तुमगे 4 बीन. हाडसो बंद कर मरे. ती बंद कर ना. हांवें ओपन केल्लो तुका लागून. तूं ह्या सायडीन येता अशें दिसलं म्हाका म्हणून हांवें हे सायडीन ओपन केल्लो. जाल्यार तूं त्या सायडीच्यान घेवन आयलो. लोकांनी बी तशीच घेतल्या 500 रुपया 2 करून. एक्चुअली लास्ट मंथ तेणी 300 बी दिली. मोठ्यान उलय रे. लास्ट 300 बी दिली कळटा का. बट तितून तेणी कित केली, ती फुल्ला पळय ती बी घातली अशी 2-2 अशें करून एक्स्ट्रा. मागीर हांवें म्हाका म्हटलं म्हाका कांय नाका फुल्ली बीन समजे 500 दी म्हणजे लास्ट एक गोवान दी म्हणजे तिका दिली न्ही. आनी आसा काय सोंपली? ना ऑलमोस्ट सोंपली. 2-3 दितात फुल्ली जात. लोक सगळे हे करून रावन घेता. फर्स्टच न्ही, आतां स्टार्टींग अशें न्ही. ताका लागून ह्या सायडी बी बसता. सकाळ फुडें बी मेळटली आसलेली. सकाळ फुडें बी बरी मेळटा. आतां ह्या टायमार म्हणून फुल्ली ती घेतली. आनी मेन म्हणल्यार कितें खबर आसा, तिणें न्ही बांदून ना ओपन करून दवरले म्हणून फुल्ली ती केली. तेशी करून बांदून बी दवरले जाल्यार उरता आशिल्लें बरें. सो चलो हायच करपाची घरा कडेन वचून. दाखयता मागीर तुमकां घरा कडेन वयतकीर. सो पावले घरा कडेन. ऑलमोस्ट आतां न्ही 5:30 जावपाक येयली. जावना अजून जावपाक येयली केंस प्या म्हजे. आनी आमी उदोळ येयल्ली कितल्यांक 5:00 सुमार ना 5:15 सुमार पावल्ली आसतली. 1-15 मिनटां बी जाली आसतली पावोन आमकां. सो मा नाशिल्ली. मा गेल्ली कजन आनी काकी बीन ती सगळी सोसायटीन तांदूळ हाडपा आयज लास्ट कर. सो ती तांदूळ हाडपाक गेल्ली. रेशनाचे तांदूळ जे मेळटा पळय सोसायटीन थंय गेल्ली. सो ती येयली. आमी येवन 1-5 मिनटां सुमार ती येयली. आमी मातशी बसली. ती धाकली काकी आशिल्ली तिच्या फुड्यान थंय बसली मातशी. आतां येयली मा बीन. आनीक अळम्यो हाडलेल्यो न्हू त्यो थंय उदकान फुकपाक घातल्या पिशवी सोडून. हांवें दाखयता तुमकां कश्यो कितें आसा त्यो. अळमी येवपाक लागली. बट मातशें म्हाका दिसता बरें मेळ्ळे आमकां सवाय अश्यो. खूब कॉस्टली न्ही. फाटल्या दिसांक अशें म्हणटाले की 1000क 100 800 रुपयाक 100 बी अशें म्हणटाले. मागीर ही मातशें मोठी बीन आसा त्यो बारीक आसलेल्यो. हांवें पळयल्ल्यो त्यो न्ही कोणें घातलेल्यो. 1000 रुपयाक 100 आनी 800 रुपयाक 100 अशे 2 तरेच्यो बारीक आनी मोठे अशे. पण हे तेज्यावून बरे मोठे आसा. दाखयता तुमकां कशें हाडले आनी कितले हाडले ते. मदीं मदीं एक मातशे फुल्लेले आसा. चड अशें ना, सामकी फुल्ला अशें ना, मातशें अशें बोंगे अशें फुल्ला. दाखयता तुमकां. ओके. सो आनी आतां टायम जायत येयलो चायेचो. सो च्या बी जी आसा पळय ती पिवन घेता आनी तेवूय बी दाखयता तुमकां आनी मागीर मेळटा. ओके. सो पयलीं दाखयता तुमकां मागीर च्या बी पिवन घेता. सो तें धुवन काडून दवरपाचें. बाय पळयात हांगासर. पळय बाबा ती टिपय पयल्यान वयतली आनी तूं धूव जातलो. ताका मारता खोकली. शरप इल्लें घातल्यार बरें दिसता न्ही. आयजू खोकता. हरशीं खोकना आशिल्लें. दनपारच्यान अशें मातशें खोकपा लागला. चल तें तूं काडून दवर तुगेलें. हां पळय बायेचो स्टॉक सगळो काडला. नाक पुसपाक कपडे, न्हिदलें जाल्यार घालपाक कपडे अशें करून. ती पळयात हांगासर अळमी जी आसा पळय न्हू ती.
धुवून दवरले हांवें आनीक ही जी अळमी आसा पळय न्ही टोटल 500 रुपयांक पडली आमकां. म्हळ्यार 2 कडेन आशिल्ली खंय ती केली, ऑलमोस्ट एक 30 बीन आसतली एक हितून. सो मदीं मदीं अशें करून फुल्लेली आसा आनी बाकीचे सगळे अशें करून कळे आसा आनी कितले मोठे आसा पळय, बरे मोठे अशे कळे आसा. हांवें एक दोनदा उदकान घालून काडले हे, म्हळ्यार जी माती आशिल्ली पळय तांकां ती माती वचपा खातीर. सो हे धुले हांवें आनी आतां न्ही हे अशेंच फ्रिजान जे आसा पळय न्हू ते काडून दवरता. म्हणल्यार मान आयज न्ही खूब तरेचें जेवण केलां, मागीर दाखयता तुमकां कितें केलां तें. मागीर फाल्यां शिवराक न्ही, फाल्यां थर्सडे, सो मा म्हणपा लागली फाल्यां करया अशें म्हणून. सो ताका लागून हांवें फक्त मातयेंतल्यानच धुवन काडल्या आनी एक दोनदा हें उदकान क्लीन करूं जाय. तें सोमतेंच फाल्यां जेन्ना करतली पळय आमी तेन्ना करता, म्हळ्यार धुवन काडटले. ओके, सो हे पळय हांगासर बरे मोठे अशे कळे आसा आनी 2 पिशवी आसा. 400 रुपया कितें पिशवी म्हणटाली खंय, मागीर बाकीच्या लोकांनी 300 350 रुपयांनी अशें करून घेतली खंय, कोणें 350 रुपयांनी, कोणें 300 रुपयांनी. मागीर हेणें 2 घेतल्यो. मागीर तिका म्हणलें खंय आनी ती एक्स्ट्रा घालताली खंय एक कसले 2-3 बीन कळे जे आसा पळय न्हू जावं फुल्लेली बीन ती एक्स्ट्रा घालताली. हेणें म्हणलें खंय आपल्याक एक्स्ट्रा नाका, आपल्याक 500 रुपया 2 पिशव्यो दिता जाल्यार दी अशें म्हणून. तिजे कडेन सोंपपाक पावल्ली खंय. मागीर तिजो घोव म्हणपा लागलो व्हर अशें म्हणून. मागीर हाडली आमी हे, मागीर दिली हेका, हाडली हेणें. सो ही पळय हांगासर बरे आसा, चडशे कळे आसा. खंय चुकून तिची न्ही ती फुल्ल्या, म्हळ्यार अशें करून मदीं मदीं एकच खंय अशी फुल्ल्या. ती बीन हेका लागून तेणें उक्ती दवरलेली वाऱ्यार, तेजेर फुल्ल्यो ज्यो तेजेर रोखड्योच. ओके, सो हे आमी फाल्यां करतली. पॉसिबल जाली जाल्यार तुमच्या वांगडा फाल्यां हेची रेसिपी शेअर करता, कशें करपाची ती पळयता म्हाजें कंडिशन कशें तें. ओके, सो चलो आतां थोडो वेळ रेस्ट. तोडलाय ना का हांगा आयले की ना मातशें म्हाका रेस्ट जो आसा पळय तो बरो एक्स्ट्राच मेळटा. एक्स्ट्राचोच म्हणल्यार जाता तुमी रेस्ट जो आसा पळय न्हू तो. सो येयले बीन उदळ, मातशी च्या इली करून दी म्हणली माक. मान बरी आले गंजण घालून च्या करून दिली म्हाका. ब्लॅक टीच दी म्हणली तिका, कित्याक कॉफी पिवन येयल्लें न्ही हांव. बट इतली बरी अशी म्हाका स्ट्रॉंग लागूना, म्हणल्यार म्हाजी ती मातशी डबल ट्रिपल स्ट्रॉंग. हांव जेन्ना कॉफी करता पळय न्हू तेन्ना हांव चड अशी पिना, रॅली करता आनी केल्यार तशीच करता. सो म्हाका ती इतली हें जावना म्हणून माक म्हटलें घरा कडेन येते इल्लीशी ब्लॅक टी जी आसा पळय ती कर म्हणून. तिणें बरें आले गंजण घालून केली आनीक बायेक म्हा कडेन दिलें आनी हांव मातसो रेस्ट जो आसा पळय तो घेतलो. मातशें आड पडलें, न्हीद लागूना, बट मातसो रेस्ट जो आसा पळय तो फास्ट पेलायलो आनी मातशें आड पडलें. बरें दिसलें. एक 40 मिनिट्स सुमार अशें 40-45 मिनिट्स सुमार मातसो रेस्ट घेतलो. मागीर मातशी तकली जी आसा पळय न्ही लो अशी दिसली. आतां रेस्ट घेतलो म्हणून काय च्या पिलें म्हणून खबर ना, बट मातशी लो अशी दिसली तकली. मागीर भायर वचून बी मातशें बरें काकी फुडें आनी कजन तेंचे फुडें ते चिल्लू पिल्लू आसा न्ही दोग जाण तेंचे फुडें मातशें हें केलें. बाय न्हिदलेले तेदो म्हणून हांव उठ्ठा म्हणल्यार. सो मागीर असोच जो आसा पळय न्ही टायम गेलो. आतां कितलो टायम जालो जाणा, 9:15 जावपाक येयली. आतां बायेक लायलें, हांव जेयलो, हो जेयलो आनी आयज मान वरायटीज केल्ले तुमकां दाखयता म्हणलेलें, पण जेयतना बी यादूच ना म्हाका. कित्याक लागून जाणा, हो म्हाज्या पयलीं जेयलो जाल्यार हेका आंबट तीख केल्लें मान ताल्ल्याचें आनी करबट्याचें हुमण केल्लें आनी वेल्ल्यो मोट्यो वेल्ल्यो ज्यो आसा पळय त्यो फ्राय केल्ल्यो. आनी म्हाका म्हळ्यार हांवें किल्ल खालो आनी पोळे केल्ले, पातळ पोळे जे आसा पळय न्हू ते. हांवें आनी बायेन पोळे खाले आनी हांवें किल्ल केल्लो मान बरो धबधबीत असो मसाल्याचो तो खालो. सो दोगांयले डिफरंट आशिल्ले आमगेले. मा जेयली ना अजून, मा आयदनां बी घासता मागीर जेयता खंय ती, मागीर जेयता म्हणटा मेडिसीन घेतला म्हणून. सो जाल्यार आतां बायेक न्हिदोवपाचें ट्राय करता. सो आतां न्हिदतली आमी. न्हिदना रे हां, तेका आतां तेगेलें अशें जेयलें न्हू कितलेंय जेवू केन्नाय जेवू कशेंय जेवू, न्हिदचे पयलीं न्हू तेका बूम हो जायोच पडटा. इल्लोसो तरी बूम तेका दिवपाक जाय, नाजाल्यार तेका न्हीद लागना. सो आतां तेका मातशें बूम घालता, करून दिता हांव. बूम घालता आनी मागीर न्हिदयता. ओके, सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच आशिल्लें आनीक पळोवया. एक्चुली आमचो फाल्यां वचपाचो प्लॅन आशिल्लो, बट कशें कितें जाता तें पळयता. हांगा रावतकीर न्ही म्हाजें बाकीचें सगळें बरें आसा, रेस्ट जेवण हें तें सगळें बरें जाता. फक्त म्हाका व्हिडियो अपलोडाक जो आसा पळय मातसो प्रॉब्लम जाता, अपलोड जायना व्हिडियो.
वायफाय कनेक्ट करता बट तेजेर बी खूब टायम लागता सारको, जायत ना अपलोड. तेका लागून पळयता कशें कितें जाता तें आतां. आनीक मागीर फाल्यां सांगता तुमकां एक्झॅक्टली कशें कितें वचपाचें कितें ना. आनी फाल्यां आमी खंय तरी वचपाचें आसा, मागीर तें तुमकां सगळें फाल्यांच्या व्हिडिओन सांगता. ओके, सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. बाय. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय आनी दोगांय आसा भोंवता. बरें रे बाय म्हण या हांगा या असो यो. बाय बाय. सी यू कर नानी. शिव कर. सी यू. हे कितें बारीक बी मान आयज हें करून मातशें उपाय इल्लो केला. भायल्यान पोटा घालपाचो न्ही, भायल्यान वयलो थोडोसो उपाय केला ते खोकली मारता न्ही म्हणून. पळोवया कसो कितें जाता तो, बऱ्याक पडटा काय ना आतां. ओके, सो चलो बाय.